नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या विधानसभेच्या ह्या काळांतल्या ह्या आमच्या कार्यावळीक ब्रेक अवर. हो ब्रेक अवर आमी सदांच घेतात. आदले दिसाक विधानसभे भितर जो एक प्रश्न चर्चेक आयिल्लो आसता तो प्रश्न घेवन ताजेर चर्चा करतात आनी ताजे कडेन वेगळे तरेचे विद्वान आमी हांगा हाडटात. कालच्या प्रश्नोत्तराचें जें वर आसा तें पुराय वर गेलें फकत दाबोळी विमानतळ आनी नवो येवपाचो आसा तो नियोजीत मोपा विमानतळ हाजेरच चडशी चर्चा करपा भितर. आनी हाजेर खुबशी चर्चा तशी हाजे पयलीं जाल्ली आसा, कालय भरपूर जाल्या. आनीक दाबोळी जाय मोपाय जाय अशी तरेची चर्चा कालय बी जाली आनी थंय सरकारान सांगलेंय बी. हांगा ताज्याकय फुडें वचून जेन्ना हो मोपाचो विमानतळ हो सरकार बांदचे ना तर तो बूट बेसिसाचेर कोण तरी प्रायवेट पार्टी मुखार येवन जेन्ना बांदतली आनी ती ऑपरेट करतली तेन्ना तांकां फायदेशीर आसा जाल्यारच ती जातली. दाबोळी उरल्यार मोपाय बी चलतलो काय कितें आनी मुखार कोणी सरतले काय कितें हें एक सूत्र घेवन आयची चर्चा आमी हांगा करतात. आनी ताका लागून आमचे कडेन हांगा दोन व्यक्ती आयिल्ले आसात, खूब म्हत्वाचे व्यक्ती. तातूंतले पयले आसात जे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज जे आसा ताजे अध्यक्षांनी ही मोपा विमानतळा खातीर जी एक स्टियरिंग कमिटी गोंय सरकारान घडयल्या त्या समितीचे ते वांगडी आसात ते मंगिरीश रायकार. दुसरे आमचे कडेन आसात ते जावन आसात पेडणेचे नगराध्यक्ष, पूण त्याच बरोबर तांकां आख्खें गोंय बी आनी पेडण्या भितर बी पेडणेचे जमीनदार म्हणूनच वळखतात. मोपाची चडशी जमिनी तांचीच आसा, फुडी घेतल्यार तांचीच आसतली अशे तरेचे स्वता डॉक्टर, पूण त्याच बरोबर समाजकार्या भितर बी रस घेतात ते डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू. तुमकां दोगांयकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. आनी मंगिरीश, आमी तुजे कडल्यान पयली सुरवात करया बिकॉज यू आर ऑन दी कमिटी. आनी हें डिस्कशन खूब तेंप चलता आनी जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना अशी तरेची जाल्ली की दाबोळी बंद करपाचो आनी मोपा सुरू करपाचो अशे तरेन हो प्लॅन जाल्लो. ताजे नंतर आतां अशे तरेचो बोवाळ जालो आनी सगळें कितें जालें आनी आतां दाबोळीचो विस्तारय बी जाता. अशे गजाली भितर दाबोळी दवरतलेच आनी मोपा बांदतले अशे तरेचो एक प्लॅन सरकारान मांडिल्लो आसा आनी ताजे खातीर आतां टेंडर्स फ्लोटी करतले आनी ते लोक येतले मुखार बांदपाक. खऱ्यांनीच कोणी मुखार येवप शक्य आसा आनी हो मोपा दाबोळी दवरले जाल्यार मोपा शक्य आसा चलप प्रॉफिटा भितर. आतां सांगपाचें म्हळ्यार तुमी पयली गोश्ट विचारले की हें करपाक लोक कोण फुडें सरतले काय म्हणून. हालींच आमी एक इन्व्हेस्टर्स मीट गोंयांत घेतिल्ली. इन्व्हेस्टर्स मीट आमी घेतिल्ली फक्त इंडस्ट्री प्रोपोगेट करपाक, IT, टुरिजम आनी फार्मा आनी ताजे बरोबर एंटरटेनमेंट. पूण पळोवंक अशें आयलें की बॅकग्रावंड म्हणटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक खूब गरज आसा बॅकअप दिवपाक ताजी लॉजिस्टिक्स आनी लॉजिस्टिक्स दिवपाक ताका रोड, एअर आनी वॉटर. आमी गोंय खरेंच भाग्यवान कित्याक हे तिनूय आमकां हें मेळटा. आनी हें लक्षांत घेवन तुमकां सांगपाक खोस दिसता की भायल्या लोकांची हांगा इन्क्वायरी आयिल्ल्यो स्पेशली फ्रॉम UK आनी फ्रांस की आमी डेलिगेशन घेवन हांगा येवं काय म्हणून बिकॉज वी आर इंट्रस्टेड इन मोपा एअरपोर्ट. हें जेन्ना घडटा हाजे वयल्यान आमकां कळटा की डेफिनेटली देर इज खूब जाणांचो तातूंत इंट्रस्ट आसा आनी इट इज गोइंग टू बी अ कमर्शियल वेएबल थिंग आनी ताजी फिजिबिलिटी स्टडी बी केल्ली आसा. आतां स्टडी करता आसतना अशें जाता की एका दिसान तें सगळें म्हणजे जाल्ल्या बरोबर ती फायद्यान वचना न्ही. इट टेक्स टायम, मे बी 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. सो त्या फेजी भितर आतां तुमकां सांगपाक तुमी पळयत जाल्यार कोचीन एअरपोर्ट 3rd year इट वेंट इन टू प्रॉफीट, 2nd year इट वॉज ब्रेक इवन. सो आय फील वाय मोपा कॅनॉट बी बेनिफिशियल. ओके, the whole thing was की भारताक एक 2 रनवेचो विमानतळ जाय. अजून पर्यंत जे विमानतळ भारतान आसात दे आर ऑल सिंगल रनवे एअरपोर्ट्स. मोपा इज द ओनली प्लेस ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया दॅट विल गिव अस 2 separate एकूच आसतले रनवे, एकूच आसतले. No, but there is a provision for 2 runways. And if there are provision for 2 runways and the corresponding taxiways, now दाबोळी विमानतळाक कितें प्रॉब्लेम जाता, टॅक्सीवे दोनगाय कडेन ना, उत्तरेकय ना, दक्षिणेकडे ना. एक सिंगल रनवे डबल जाय जा टॅक्सीवे आनी तेका लागून यू डोंट हॅव मल्टिपल लँडिंग्स अँड टेक ऑफ्स इन दाबोळी. That is the biggest problem. Number 2 दाबोळीचो प्रॉब्लेम कितें आसा, there are today 9 parking bays. चडान चड तेका 11 parking bays जावं शकता. At 9 parking bays चडान चड 160 विमानां दिसाक उतरा शकतात आनी टेक ऑफ करूं शकता. त्याच्या वयर जर विमानाचो जर आमकां येरादारी करपाक जाय जाल्यार दुसरो विमानतळ जाय.
आता दुसरो जर विमानतळ येतलो आणि दाबोळी सुद्धा जर दवरतले जाल्यार म्हाका तर प्रॉब्लेम दिसना, कारण साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा, everywhere else, you take it in UK, you take it in USA, in Europe, in other places, the airports are fairly close by, and they are not at a distance of 150 kilometers, which has been regulated by the Airport Authority of India. London and Luton and Heathrow are within 50 kilometers. No, Gatwick and Heathrow is totally even Paris, Charles de Gaulle and Doktin Asad Viman. So there should not be a problem about both operating together. No, what I am saying is that there is whatever examples you have given, थंय activity आसा तशी तरेची. ना पण जावं शकता न्ही. न्ही कितें एक्टिविटी गोंया भितर अशी कितें एक्टिविटी आसा जाका लागून इतली ट्रॅफिक वाडत रावतली आनी इतली ट्रॅफिकाक मागीर हो एअरपोर्ट पावचना म्हणून दुसरो एअरपोर्ट I am not saying you can have a small airport just like Daboli, but Mopa सारखं जेन्ना व्हड आसा. In any airport, passengers do not constitute a profitable business. Correct. The profitable business comes in the form of transport, means cargo. It comes in the form of refueling activity, maybe from Australia to Europe and East Asia to Europe. Whatever transit halt is being taken for refueling purpose, that is one major activity. The other activity which will give us profit is this cargo. That is agriculture, that is manufacturing and services. I would supplement this by saying, आज तुम्ही जर नव्या मुंबई आमच्या मुंबईच्या कार्गो जो वता तो पेरिशेबल कार्गो आणि तो मिडल इस्टाक आमचे कडल्यान खूबशे हे वता, वेजिटेबल वता, मीट वता, फ्लावर वता आणि ताका पयर वता हांणी आमकां ऑस्ट्रियाक आमचे फ्लावर्स वता आणि खंयच्या युरोपाच्या हातून वता. तर तांणी सद्दां सांगून धाडलें की इफ इट कॅन बी स्टोर्ड इन अ कोल्ड चेन कंटेनर अँड सेंड इट देर, कित्याक थंय पावल्या बरोबर ती हें जाल्ली आसता, कित्याक हांगाच्यानूच पयलीं वतना ती सारकी गेल्ली नासता. तर एंटायर सदर्न महाराष्ट्रा आणि नॉर्दर्न कर्नाटका इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीस बे. दुसरें म्हणजे फाटल्या दिसांनी FKCCIचे डेलिगेशन गोंयान आयिल्लें, म्हणजे एंटायर कर्नाटका आणि सदर्न म्हणजे बेंगलोरच्यान सुद्दां तांची तयारी आसा की हांगा हाडून हांगाच्यान धाडपाची. हें कित्या खातीर आसा, एक म्हणजे एक हांगा सोंपेपण जातलें, कित्याक हांगा अजून सुरवात जावना. दीस इज अ वर्जीन एरिया आणि हांगा जर कोल्ड चेन जर सुरवात जाली म्हणून हांव कितें म्हणटा की पर से एअरपोर्ट इट सेल्फ विल बी नॉट वायबल. ताका ancillary activities आहे. Passenger itself is not viable. It will be ancillary opportunities which will make it viable. पहिली गोष्ट तातून खंयची आसा, there has to be one convention center of at least 4,000 people. तें जर जालें जाल्यार इट इज वन ऑफ द बिगस्ट, कित्याक आज सगळे लोक विचारतात आमकां येद्या व्हडल्या गोंयांत हांगा कन्वेन्शन सेंटर ना काय म्हणून, आनी ताका लागून कितलीं विमानां हांगा येवंक शकता. नंबर 2, there has to be a golf course very close by. So you are saying that one thing is that मोपा बरोबर करतलो जाल्यार पेडण्या भितर कन्वेन्शन सेंटर जाय पडटलें, 100% जाय पडटलें. कन्वेन्शन सेंटर लागतले, रेक्रिएशनल फॅसिलिटी लागतली, एंटरटेनमेंट फॅसिलिटी लागतली, सगळेच फॅसिलिटीज लागतले. इट इज नॉट दॅट ओनली मोपा एअरपोर्ट अँड नथिंग एल्स वी आर इन डूम. आणि कोल्ड चेन एक्झॅक्टली हाज्या खातीर एक्झॅक्टली. पण सद्याक जो तुम्ही जो प्लॅन करतात, जो 5,400 एकर्सांच्या एरिये भितर, इट इज नथिंग बट अ टर्मिनल, आणि त्या टर्मिनला भितर चडांत चड तुम्ही करतले तो एक कार्गो हब करतले. ना दॅट शुड टेक केअर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स. आणि एक तुमकां गजाल तातून नो दी एलाइड ऍक्टिव्हिटीज ज्यो तुम्ही बाकीची सांगतात ताचे प्लॅन्स कांयच जाल्ले ना. अजून सोपना, कित्याक हे तुम्ही फक्त ताणी घेतले म्हणून सांगता. जेन्ना एअरपोर्ट येता, आज तुम्ही दाबोळी एअरपोर्ट पळय, आमच्या गोंयांत कितल्योश्योच अश्यो कंपनी आसा जांचे चेअरमॅन आणि डायरेक्टर आपले विमान घेवन हांगा येतात. तांकां हांगा लँडिंग फॅसिलिटी मेळना, पार्किंगात ना, आणि दुसरें म्हणजे पार्किंग मेळना. तांकां बेळगांव व्हरून पार्किंग करचें पडटा किंवा कोल्हापूर व्हरून पार्किंग करचें पडटा. दीस इज अ व्हेरी सॉरी स्टेट. हें जर हांगा आयलें जाल्यार नंबर 2, देर आर सो मेनी एअरलायन्स वीच आर कमिंग टू इंडिया बट दे डोंट हॅव अ पार्किंग बे. तांकां तें हब मेळना. तें जर हब जालें जाल्यार ताजे चार्जीस जे मेळटले तातूनच एअरपोर्ट ऑलमोस्ट 10-15% ताची. That they are saying they will shift to Daboli. No. That is what they were discussing yesterday. No. See, आता commercial आणि कितें ते डिस्कस करताले. कमर्शियल पार्ट तसो न्ही. Daboli has got its restrictions. With Navy in they will not allow parking. Navy in control of that airport, parking, overnight parking, and especially foreign aircraft
on that airport is next to impossible. Next to impossible. Now That is the true. whole problem comes in, if that is the case, then on the western side, Mumbai is at saturation point, Bangalore is inside India, Cochin Nedumbassery airport is also the ways too small. So we have to have some place to have an airport, and that is the quickest, most that way green wise efficient mode of transport for your meat transit, your flower transit, your vegetable transit and other transit halts, and it will also serve nicely these costs which Goekar as a whole are shelling out from their pockets will also come down, because the volumes one will, more thing. आता volume नवी will come down. मुंबईक जो एअरपोर्ट येवपाचो आसा तो काही कारणाक लागून स्टॉल जाल्लो आसा झाल्लोच आसा. आणि तांकां ऑल्टरनेटिव्ह मेळना. आज कितलेशीच एअरलायन्स अशी आसा हू वॉन्ट्स टू ऑपरेट इन इंडिया. तुमकां आतां एकूच गजाल सांगता, फुडलो वीक म्हणजे ऑगस्टाचो सॉरी 1st to 15 इज अ स्टुडंट्स वीक म्हणटा ते, कळ्ळें न्ही. आज तुमी जर अमेरिकेची तिकेटी काडूंक वचत एक तिकेट अवेलेबल ना. तांकां एडिशनल फ्लायट्स घालतलो जाल्यार फ्लायट्स घालूंक मेळना, बिकॉज देर इज नो स्लॉट. There is no slot. आणि हे जर गोंय जर दीत जाल्यार कितलेशेच सुविधा जावंक शकतली, कितलें सोंपेपण. आनी दे आर लुकिंग एट इट. Singapore Airlines have already made a study on this, that they would like to operate through India 7-star airlines.